नमस्कार. शुक्रारा 13 मार्चाक महानगरपालिकेच्या सत्तेचो दावेदार कोण हे थारतले. मंत्री बाबुशाचे पॅनल टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसिव्ह पणजी काय उत्पलाचो तेको आशिल्ले आमी पणजेकार. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात सकाळी 8 वरां सावन मतमोजणेक सुरवात जातली. सबंद राज्याचे लक्ष लागून राविल्ल्या पणजे महानगरपालिकेच्या सत्तेचो दावेदार कोण हे काय खिणांनीच स्पष्ट जावपाचे आसा. 30 जाग्यांचेर 59 उमेदवार रिंगणात देविल्ले आणि योगायोग पळयात 59 उमेदवार आणि 59% मतदान जाल्ले आसा. पळोवपाक गेल्यार फाटल्या महानगरपालिका वेंचणुके परस अंदूच्या महानगरपालिका वेंचणुकेत 1% मतदान उणे जाले. अंदू सत्ताधारी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसिव्ह पणजे ह्या पॅनला सामकार उत्पल पर्रीकार, दत्तप्रसाद नायक, सुरेंद्र फुर्तादो हाणें आमी पणजेकार हे पॅनल उबे केले. ताका लागून विरोधी पॅनलाक आता कितले जागे मेळपाक येतले हाचे कडेन सगळ्यांची नागरिकांची नजर लागून राविल्ली आसा. वेंचणुकेच्या आदी बाबूश मोन्सेरात हाणें महानगरपालिकेंतले 30तले 30 जागे जिखतले असो दावो केल्लो. आता तांचो हो दावो कितलो उजवो थारता हे मतमोजणी उपरांतूच स्पश्ट जातले. मंत्री बाबुशान वेंचणूक सोंपचे आदी आपले उमेदवारांक खंयच्याच मिडियाक प्रतिक्रिया दिवं नाका असो धेकणोय घातिल्लो. आता तेच काय उमेदवार काय कार्यकर्ते लेगीत मिडियाच्या लोकां मुखार येवन तुमकां कितें अंदाज आसा जाल्यार आमकां सांगा अश्यो विनवण्यो करतना दिश्टी पडले. मंत्री मोन्सेरात हांच्या पॅनला विरोधात सगळ्या प्रभागात उमेदवार उबे केल्ल्यान मंत्री बाबूश हांच्या पॅनलाक व्हड धपको आशिल्लोच. मात आमी पणजेकार हाणें कांय जाग्यांचेर खडेगाद उमेदवार दिल्ल्यान आनी उत्पल पर्रीकार हाणें स्वता प्रचारा खातीर मेहनत घेतिल्ल्यान ताचो परिणाम निकालांतूय दिसून येतलो असोय अंदाज खंय तरी व्यक्त जावपाक लागिल्लो आसा. आनी ताकाच लागून आमी पणजेकार ह्या पॅनलाक कितले जागे मेळटा हाचे कडेन फक्त पणजेंतलेच न्हय जाल्यार राज्यांतल्या सगळ्या जनतेचें लक्ष लागून राविल्लें आसा. 11 मार्चाक जाल्ल्या महानगरपालिका वेंचणुकेच्या दिसा 32,496 मतदारां मदल्या 22,444 मतदारांनी मतदानाचो हक्क बजायलो. तातूंत 10,574 दादले आणि 11,870 बायलां मतदारांनी मतदान केल्लें आसा. शुक्रारा 13 मार्चाक सांताक्रूज हांगासरल्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात सकाळी 8 वरां सावन मतमोजणेक सुरवात जातली. 3 रावंडांनी मतमोजणी जावपाची आसा. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात 16 मेजां मांडिल्ली आसात. तातूंतल्या पयल्या रावंडांत प्रभाग 1 ते 8तल्या बुथांचेर जाल्ल्यो मतपेटयो उक्त्यो करतले. त्या उपरांत दुसऱ्या रावंडांत 9 ते 19 प्रभागांतल्यो आणि तिसऱ्या रावंडांत 20 ते 30 प्रभागांतली मतमेजणी जातली. सकाळी 11 ते 12 मेरेन मतमोजणी पुराय जावपाचो अंदाज आसा आणि हाचो सगळो आढावो, अपडेट्स आणि ब्रेकिंग्स डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा सावन आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावयतले. त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आणि पणजे महानगरपालिकेत कोण बाजी मारतलो हाचोय अंदाज आमकां कमेंट्सा वरवीं तुमी कळयात. देव बरें करूं.